मिटिंग जाल्ली मुख्यमंत्री आणि पार्टी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार जे आसा त्या आमदाराक फाल्यांचे विधानसभा आसा त्या संदर्भात आणि बाकीच्या पार्टीचे जे येणारे जे समितीज आणि बाकीचे सगळे काम आसा त्या कामाची संक्षिप्तपणे मांडणी. असेंब्ली सेशन आसा, पार्टीचे धोरणां आसात. काय आमचे आमी मूड पळयलो इतलो बरो नाशिल्लो तुमच्या हितून आतां रिशफल बीन परत जावपाचें कितें आहा शक्यता बीन? कित्याक आतां अख्खे MLA जे आहले मिनिस्टर जे आहले कितें आसा आतां ह्यो सगळ्यो गजाली काय पब्लिकली सांगून कांय जावचें ना, करपाचेंच ना, कारण प्रेसाक सांगून आमी काही गोश्टी करना. जे कितें जावपाचें आसा तुमी येणाऱ्या काळान तुमी सगळें. पण एक आसा पार्टी ही शिस्तबद्ध आसा, पार्टीन शिस्त आसा. विधानसभेचे हे जे आसा 2 दिवसाचें अधिवेशन आसा तें व्यवस्थीत जावपाक जाय. त्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी ब्रीफ केला आणि पार्टीच्या संदर्भात आसा तें हांवें ब्रीफ केला. तांच्यांनी जॉयंटली इवन म्हाका शुभेच्छा दिल्ली आसा आणि हांवें बी तांचे कडल्यान अपेक्षा केली की तुमचे कडल्यान बरें काम आणि बरें गोंयच्या खातीर जातलें आणि गोंय फुडें व्हरपाक लागून आमची जे विकसीत भारताचें स्वप्न आसा, स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर गोंयचें आणि त्याच बरोबर बांगराळे गोंयचें जें स्वप्न आसा तें फुडें व्हरया. तशी कशी हे बीन आसा बारे बीन तशें आहा की लक्ष्मण पडसकर सर परत येतले बितले आसता म्हटल्यार अशें कितें आसतलें? तुम्ही म्हटलेलें आमी पार्टी घट करता, जे नाराज झाले परत घेता. पार्टी सगळी घट करपाक जाय. जो कोण पार्टीन निस्वार्थीपणान येतलो, पार्टे खातीर काम करपाक रावतलो, कसल्या पदाची अपेक्षा करपाना, ताजे पार्टीन स्वागत. सर नरेश सावळीक आज तुमकां तेंचें स्वागत करता सर.